नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा आयच्या टी टायम खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वेवसायीक गॅस सिलिंडराचो उणाव, कांय सुवातींनी पेटल्यो लाकडी चुल्यो. हॉटेलकारांचेर परिणाम, बेगोबेग सरकारान काडचो उपाय, हॉटेलकारांची मागणी. न्यायालयाची बंदी आसून लेगीत बाणावली वाठारांत धिऱ्यो आसा चालूच. पुलीस अधिकाऱ्यांनी कारवाय करपाचे दिल्ले आश्वासन, मात अजून कित्याक ना कसल्योच हालचाली, लोकांक पडला प्रश्न. अधिकाऱ्यांनी सावड्डे प्रस्तावित मिराबाग बंधारा प्रकल्पाचेर सादर केल्ले पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन जाले फेल. थळाव्यांनी केलो सणसणीत आरोप. कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपा खातीर थळार व्हड पुलीस केल्ले तैनात. फाटले 5 वर्सांत वेगवेगळ्या खात्यात आणि महामंडळांनी वट्ट 141 अधिकाऱ्यांक दिल्या सेवेत मुजतवाड. मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत दिल्ले लेखी जापेंतल्यान बाब उक्ताडार. आलेक्स राजनाल्डोन मांडिल्लो प्रश्न. 4 वर्सांत 14,000 रेशन कार्डां केली सरेंडर. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या लेखी जापेंतल्यान दिली जाप. दिवचले पैराच्या साळगांवकर मायनिंग संबंधित प्रश्नाचेर जाली बसका. मागणी मान्य जावंक ना जाल्यार करतले खर विरोध. शेतकारांनी दिली शिटकावणी. आता खबरो विस्तारान. बंदी आसून लेगीत बाणावले वाठारांत व्हड प्रमाणात धिऱ्यो चालूच आशिल्ल्याचे प्रकरण सेगीत उक्ताडार येत आसा. तशेंच अशा धिऱ्यांचेर लाखांनी रुपयाची बॅटिंग जाता अशी माहिती मुखार आयला. आता हाचेर पुलिसांच्या भुमिकेचेर परत एक प्रश्नचिन्ह उप्रासपाक लागला. पळयात. गोंयांत धिऱ्यांचेर बंदी आसून लेगीत चडशा गांवगिऱ्या वाठारांनी धिऱ्यांचें आयोजन नेटान चालूच आसा. हाची परत एक फावट जिवी देख बाणावली वाठारांत पळोवपाक मेळ्ळी. धिऱ्यांचेर प्रशासनाची बंदी आसून लेगीत कांय सुवातींनी लिप चोऱ्या दीस उजवाडार जाताच. हाका लागून जनावरांचेर जावपी क्रूरपणाचेर परतून एक फावट गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात. थळाव्या नागरिकांनी आनी जनावर मोगींनी ह्या विशीं हुस्को उक्तायला आनी प्रशासनान बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी केल्या. मजगती ह्या प्रकाराच्या घडणुकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर पुलीस आनी संबंधित खाती खंयची पावलां उबारतली हाचेर सगळ्यांचें लक्ष केंद्रीत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. प्रस्तावित मिराबाग बंधारो प्रकल्पाविशीं गांवांत परत एक फावट वाद निर्माण जाला. शेनवारा अधिकाऱ्यांनी मिराबाग बंधारा प्रकल्पाचेर सादर केल्ले पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन फेल जाला. तशें बसकेत चुकीची माहिती दिल्ल्या असो आरोप थळाव्यांनी केला. मजगती मिराबागच्या थळाव्यांनी हो बंधारो प्रकल्प बेगोबेग रद्द करचो अशी मागणी केल्या. मजगती ह्या प्रकल्पाचो पर्यावरणाचेर काय परिणाम जावंक शकता, जाका लागून गांवच्या लोकांचो हुस्को आनीक वाडला. उदका संसाधन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मान्य केल्या. पळयात. आमकां उदक हें एका बापाच्यान व्हरूंक शकताले. हें उदक आमी जवळ जवळ पायपलायन घालून आमी म्हैसाळ डॅमाक व्हरताले. आनी त्या भायर आनीक आमी हांगा अल्टरनेटीव प्रोविजन केल्ले आसा की हांगा धडे आसतले किंवा सावळेचो मिराबागचो जो काही एग्रीकल्चर आसा हाचे खातीर आमी उदकाक दिवपाचो प्रोग्राम करताले. हांगा जुवारी रिवराचो एक डॅम जो आसा तो डॅम आमी साळावले मारलेले आसा. आनी ह्या डॅमाच्यान साळावलेच्यान आमी उदक जे पिवपाचें उदक दिता सांग्यार काही भागात दिता, केप्यां मेजर तालुक्याक दिता, पूर्ण सालसेट तालुक्याक दिता आनी तेजे नंतर दिता तेजे नंतर वास्को तालुक्याक दिता. दिसना ओके. हांव उलयतलो तेका मागीर सगळे बिगराचे उलयतलो. त्या बिगराचे एका थोडोसो वेळ ह्या सगळ्यात आमचो साळावले डॅम जो आसा तो सांग्यार केप्यां सालसेट डारपालोडचो काही भाग आनी वास्को हे मेजर साउथ गोवा सांबाळटा. जे तेंचे कडेन कितें पेपर गावले तांकां ITAच्या अंतर्गत आनी बाकीचे जे कलेक्ट केल्या तेचेर अभ्यास करून तेंच्यांनी बऱ्या पैकी जी टीम येयल्ली
प्रेझेंटेशन दिवपाक WRTची त्यांच्या मुखार तेंच्यांनी सगळे आपले प्रश्न उपस्थित केल्या. आमी पळयले सगळ्यांनी कितें टीम आहा ती निरुत्तर जाल्या, उत्तर ना तेंचे कडेन दिवपाक. प्रेझेंटेशन आसा हेजे आमी बी स्टडी करून येयल्ले आसा. जे तेणी प्रेझेंटेशन दाखयलां ते कशें जेतून फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा तें आमी थंय पॉयंट आवट करून तांकां दाखयल्लें आसा की कितें कितें हें फॉल्स आसा. जे म्हणटा ते म्हैसाळ डॅमाच्यान वयल्यान जेन्ना शॉर्टेज उदक कमी जालें तेन्ना सावड्ड्या दड्यार बीन म्हणटा ते उदकाचो शॉर्टेज जालो. आमकां दड्यार हांव दड्या वयलो, आमकां केन्नाच म्हैसाळ डॅमाचें केन्नाच उदक येना. तेवटेची पायपलायन सावड्ड्यान नाच, आमकां सावड्डे डॅमाच्या येता. सो सगळी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा. जे ज्यो स्टडीज आमी तेंच्या कडेन मागल्यो, जे डॉक्युमेंट्स मागले ते तेंच्या कडेन ना. आमी जे क्वेश्चन रेज करताले ते तेंचे कडेन आन्सर ना. सो अशें दिसतालें की हे खंय तरी बेश्टे एक दाखोवपाक जाय म्हणून हे खंय तरी आयज प्रेझेंटेशन घेवन येयल्लें आसा. आयज लोकांनी सगळे आपापले प्रश्न मांडलेले आसा. लोकांनी खर विरोधी केल्लो आसा. प्रेझेंटेशन दिलां हेजे पयलीं सुभाष शिरोडकरान स्टेटमेंट केलो की आमचे कांय 20-25 लोकांक प्रेझेंटेशन दाखयलें म्हणून. जेन्ना तांकां आमी तें विचारलें तेंचे कडेन उत्तर नाशिल्लें. मागीर तेणी दिकले की तें आमकां खबर तें अनऑफिशियल अशें म्हणून. जेन्ना हेंचो WRT मिनिस्टर आनी तेंचे डिपार्टमेंट सहकारी जेन्ना आपल्या मिनिस्टरा विशयार तेंचे प्रेझेंटेशन अशें उलयतात तेन्ना हो लजे प्रश्न जावन आसता. तेन्ना आज जें प्रेझेंटेशन जालां सगळे लोकांनी आमी आयकून घेतले कडेन आसा सगळे सविस्तर. आनी जे तेंगेले जेन्ना आमकां प्रेझेंटेशन दाखोवपाचें की आमकां ते प्रश्नावळी केली तेन्ना आमी तेंचे कडेन तेजी उत्तर मागलें. आमी जेन्ना प्रश्न केले तेंचे कडेन एक प्रश्नाचें उत्तर तेंचे कडेन ना. हेजे वयल्यान सिद्ध जाता की हो जो प्रोजेक्ट जो हाडला तो खंय तरी एक दुबाव खावपा सारको आसा. तो लोकहिताचो न्हू, लोकांक तरी उदक पिवपाचें न्हूच. आनी हांव शिरोडे लोकांक सांगूंक सोदता की तुमच्या नांवान जो हो प्रोजेक्ट हांगा बांदूंक सोदता बाबा हो तुमचे खातीर तुमकां एक केम्या उदक वचून तुमकां थंयसर शिरोड्या मेळपाना. हें खंय तरी तेगे ते अंबानी कोणाचे ते खंयचे ते प्लांट खंयचो तो येवपाचो आसा कॅम्पाकोलाच्यो कितें प्लांट येवपाचो आनी तेगे कितें रियल इस्टेट कितें आहा हेंकाच हें उदक हें लोकां खातीर न्हू. कितें लोकांनी गैरसमज करून घेवपाचो ना, लोकांनी तेजेर विश्वास दवरपाचो ना. आमी हांगा आसा जे जाग्यार सावडे आसा ज्या जाग्यार आयज बंदारा विशीं मिराबाग बंदारा विशीं प्रेझेंटेशन जाल्लें ते आमी थंय आसा. जे प्रेझेंटेशन दाखोवपाचे ऑफिसर आयिल्ले ते सरासर हांगा तेंचे मुखार फेल जाल्लेले आसा. कारण तेंच्यांनी विचारलेली उत्तरां तेंचे कडेन एकूय उत्तर ना. आनी तेन्ना लोकांनी जी तांकां प्रश्न केले प्रश्नाची उत्तर तेंचे कडेन नासल्या कारणान हे प्रेझेंटेशन आयज हांगा फेल जाल्लेले आसा. जे तेंचो आरोप आसा की हांगा MPLांक जे उदक दिता ते शॉर्टेज जाता आनी तांकां वाडोवपा खातीर हे सगळे प्रोजेक्ट करता काय कितें. पूण MPLांक जे उदक दिता ते लोकांक खावपा दिवचे तेन्ना ते फॅक्टरी खातीर तुमी हे करता. आनी दुसरी आनी खूब जाणांची अश्यो फॅक्टरी हांगा येवपा आसा आनी इंडस्ट्री स्टेट तेंकांय उदक तुमी दिवपाचें आनी ताचे उपयोग अशें करून घेता. पूण तेंच्यांनी डिमांड केल्ली आसा की जो पर्यंत हांगा बंदारो तुमी स्क्रॅप करना तो पर्यंत आमचें आंदोलन हांगा चालूच उरतलें. ही शिटकावणी दिल्ली आसा सरकाराक आनी सरकाराक तेंच्यांनी हेवूय दिल्लें आसा की आमचो हांगा सरळ आक्षेप आसा सगळ्या लोकांचो की मिराबागाक बंदारा बांदपाक नाका हो तेंच्यांनी आक्षेप घेतलेलो आसा. गोमंतक TV खातीर कुडचड्यावेलो एकनाथ खिडेकर. फाटले 5 वर्सांत वेगवेगळ्या खात्यांतल्या आणि महामंडळातल्या वट्ट 141 अधिकाऱ्यांक सेवेत मुजतवाड दिल्या. विभागाच्या कामात आडखळ येवची न्हय म्हूण लोकांच्या हिता खातीर अधिकाऱ्यांचे अणभव लक्षात घेवन तशेंच पात्र अधिकारी नाशिल्ल्यान आनी प्रशासकीय गरजेचे प्रमाण सरकाराच्या मान्यतायेन सेवेत मुजतवाड दितात अशी जाप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लेखी प्रश्नाच्या जापेंतल्यान दिली. आमदार आलेक्स रेजिनाल्डोन ह्या विशयी प्रश्न केल्लो. फाटल्या 5 वर्सांत सरकारी खात्यांनी महामंडळांनी आणि हेर स्वायत्त संस्थांनी ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांक सेवेत मुजतवाड तशेंच परतून रोजगार दिल्ली कितली प्रकरणां आसात. सेवेत मुजतवाड दिवपा फाटली विशेष कारणां दिवची अशे लेखी प्रश्न आमदार आलेक्स रेजिनाल्डोन विधानसभेत केल्ले. ताका लेखी जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगले फाटले 5 वर्सांत सरकारी खात्यांनी वट्ट 141 अधिकाऱ्यांक सेवेत मुजतवाड आणि परतून रोजगार दिला. तातूंत भौशीक बांदकाम खाते आणि लेखा संचालनालयातल्यान चड अधिकाऱ्यांक सर्विसेत एक्सटेन्शन दिला. लोकांच्या हिता खातीर तशेंच पात्र उमेदवार संबंधित खात्याक मेळून नाशिल्ल्यान ही एक्सटेन्शनां दिली वता अशें मुख्यमंत्र्यान लेखी जापेंतल्यान सांगलें. खात्या प्रमाण ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांक दिल्ली सर्व्हिस एक्सटेन्शनां. शिक्षण खातें 10, PWD 22, पंचायत संचालनालय 2, नियोजन सांख्यिकी आनी मूल्यांकन संचालनालय 7, अन्न आनी वखदां प्रशासन 1, उच्च शिक्षण संचालनालय 2, उदका स्रोत खाते 9, तांत्रिक शिक्षण संचालनालय 1, गोंय कला महाविद्यालय 1, सरकारी पॉलिटेक्निक दिवचल 4, पर्यटन खाते 1, पुलीस खाते 2, सामान्य प्रशासन विभाग 2, खण आणि भूशास्त्र संचालनालय 1,
राणा खाते 1, न्हय येरादारी खाते, बंदर कप्तान खाते आणि वजनमाप खाते दरेकी 1 लाख सर्व्हिस एक्सटेन्शन दिला. वीज खात्यान 6 जाणांक, नगर नियोजन खाते 2, माहिती आणि तंत्रज्ञान खाते 9, इन्स्टिट्यूट ऑफ मिनेझिस ब्रागांझा आणि तियात्र अकादमी दरेकी 1, लेखा संचालनालयात 24 जाणांक सर्व्हिस एक्सटेन्शन दिला. महामंडळांनी अधिकाऱ्यांक दिल्ले सर्व्हिस एक्सटेन्शन. गोय विद्यापीठ 13 जाणांक, गोय मनीस संसाधन उदरगत महामंडळ 3, EDC 1, कदंबा महामंडळ 2 जाणांक सर्व्हिस एक्सटेन्शन दिला. गोय पर्यटन उदरगत महामंडळ 3, गोय राज्य मागासवर्ग, गोय हाऊसिंग बोर्ड महामंडळ, खेळा प्राधिकरण, गोय राज्य मुळावी बांदाळू उदरगत महामंडळ, पणजे महानगरपालिका आणि गोय उद्योगिक उदरगत महामंडळ दरेकी 1 लाख सर्व्हिस एक्सटेन्शन दिला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वर्सुकी उत्पन्न मर्यादा वाडिल्ल्यान फाटल्या 4 वर्सांत 14,000 रेशन कार्डां परतून दिली. तातूंतले 80% इतलो आस्पाव गरिबी रेशेवयल्या कार्डाचो आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लेखी जापेंतल्यान दिली. पळयात पुराय बातमी. विधानसभेच्या पोर्टलार केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्ता हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्री तशेंच नागरी पुरवण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जाप दितना सांगले, ज्या लावार्थ्याच्या फॅमिलीक वर्सुकी येणावळीची मर्यादा 5 लाखां परस चड आसा तांणी आपली रेशन कार्डां परतून दिल्यात. 2022-23 ते 2025-26 ते आतां मेरेन 14,515 रेशन कार्डां परतून दिल्यात. तातूंतली उत्तर गोंयांत 7,780 कार्डां आणि दक्षिण गोंयांत 6,600 कार्डां परतून दिल्यात. तशेंच कुशावती जिल्ह्यात या वर्सा 135 कार्डां परतून दिल्यात. सगळ्यात चड 11,645 गरिबी रेशेवयली म्हणल्यारूच APL कार्डां परतून दिल्यात. उपरांत प्रायोरिटी हाऊसहोल्ड PHH 2,579 कार्डां आणि अंत्योदय अन्न येवजण म्हणल्यारूच AAY 291 कार्डां परतून दिल्यात. रेशन कार्ड परतून दिवपा खातीरचे अर्ज नागरी पुरवण खात्याच्या म्हाल कचरेत स्विकारून खात्यान घाल्ल्या नेमा प्रमाण तांची छाननी आणि रेशन कार्ड धारका वांगडा चौकशी आणि ताचेर प्रक्रिया जाता. एकदा रेशन कार्ड परतून दिले उपरांत लावार्थ्याचे तपशील रेशन कार्ड मॅनेजमेंट सिस्टम डेटाबेजांतल्यान शासना खातीर डिलीट जाता. भौशीक पुरवण यंत्रणेचे PDS सगळे ट्रान्झॅक्शन आधार प्रणाली वरवीं जाल्ल्या कारणान एकदा लावार्थ्यान रेशन कार्ड परतून दिले काय तो रेशन घेवपा खातीर पात्र थारना. ते भायर परतून दिवपा वेळार रेशन कार्ड संबंधित तालुका कचेरीत दिवचे पडटा, देखून रेशन कार्डाचो गैरवापर जायना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. थळाव्या लोकांच्या कागाळी उपरांत कळंगूट खोब्रवाड वाठारात व्हड कारवाय जाली. नेमाच्या उल्लंघन आणि दुबावित वावरात वांटो घेवप आरोप आशिल्ल्यान प्रशासनान रेस्टॉरंट सील केले. सरपंच, सचिव, पंच वांगडी आणि पुलिसांच्या हजेरेत ही कारवाय केल्या. थळाव्या लोकांकडल्यान परत परत कागाळी मेळ्ळ्या उपरांत निमाणे प्रशासनान खर पावलां उबारल्यात. ह्या प्रकरणाची फुडली चवकशी सुरू आसा. पळयात. शिगडी रेस्टॉरंट आहले थंय खुबशी नाका जाल्ली एक्टिविटीज चालू आहल्यो आनी हो आमी एक 6 म्हयने जाले हेजेर आमी प्रोसेस आमचो चालू आहलो. इन प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करून ताका कायद्यान बसता थंय आमच्या सरपंचान डॉक्टर जोसेफ सिकरान आनी आमचो सेक्रेटरी अर्जून वेलीप हांणी सारके कायदो फॉलो केला आनी सिस्टमॅटिकली विथ इश्युईंग आफ्टर ऑल द नोटिसीस द प्रॉपर्टी हॅज बीन सील. सील कित्याक केली, काल सुद्दां जेन्ना आमी भितर गेले तेन्ना कितकेशेच दादले थंयसर भिडलेले. द कंडिशन ऑफ दॅट प्लेस वॉज पॅथेटीक, अनहायजेनीक आनी थंय रावपाक सुद्दां एक कोण मनीस एक दीस रावलो जाल्यार कसली कसली दुयेंसां जातली आहली. आनी एट द सेम टायम ते रातचे लीट नायट म्हाका खुबशे फारा कॉल येताले 4 थंयसर म्युजीक चलता व्हडल्या व्हडल्यान उलयता म्हणून. सो इन ऑर्डर टू कर्टेल, इन ऑर्डर टू रिड्यूस अँड इरेडिकेट ऑल दीस एक्टिविटीज वी हॅड टेकन दीस स्टेप अँड सक्सेसफुली वी हॅव मॅनेज टू सील द प्रिमायसेस. दिवचल पैरा वाठारात साळगांवकर मायनिंग प्रश्नाचेर शेनवारा उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात बसका जाली. जो मेरेन आमचो प्रलंबीत मागण्यो पुराय जायना तो मेरेन आमचो मायनिंगेक खर विरोध आसतलो अशी शिटकावणी शेतकारांनी दिल्या. तशेंच अतिरिक्त ट्रकाक काम दिवचें, थळाव्याक कामार घेवचें, शेतकारांची प्रलंबीत लुकसाण भरपाय दिवची आनी पैराच्या लोकांची उदकाची बिलां फारीक करची अशी मागणी थळाव्यांनी केली. पळयात. आज साळगांवकर मायन्स आणि त्यांच्या रिलेटेड जे प्रॉब्लेम्स होते
त्या डिस्कशनाचेर मिटींग कलेक्टर ऑप्शन दवरली आनी ही मिटींग अर्लियर मिटींग जी आमची CM कडेन जाल्ली त्या संदर्भान ही मिटींग आयज कंटिन्यू केली. ट्रका विशयीतलो थोडोसो जो विशय जालो की 18 जे आमी नवे ट्रक घेवपाचे आहा, ऑल टुगेदर 28 ट्रक घेवपाचे आसले. 13 आमी पयलीं एग्री केल्ले कंपनीन आनी 15 इन फ्रंट ऑफ CM एग्री केल्ले. टोटल मेळून 28 ट्रकांतले 10 ट्रक एम्प्लॉय केल्ले आहा आनी 18 ट्रकांचे जे विभाजन करून घेतले ते 60% हे इफेक्टेड एरियांतले घेवपाक जाय, 30% फ्रॉम शिरगांव आनी 10% फ्रॉम अल्डोना. अशे भागांतले जे 18 ट्रक आहा पर्संटेज वायज डिवायड करून घेवपाचे अशें ठरलेलें. काही लोकांनी तेजेर विरोध हाडलेल्या कारणान म्हणजे हे तांकां मान्य नसल्या कारणान हे डिस्कशन आमी फुडले फावटी करतले. टील दॅट टायम एवेन्शन जातले 8 ट्रकाच्या विशयी आनी कंपनीन जी लेटरां तयार केल्ली आहा कामगारां विशयी ही कमींग फ्रायडे पर्यंत दिता अशें तेंच्यांनी कमिटमेंट केल्लें आसा. एफेक्टेड एरिया आसा ते लोक पयलीं येतात. एफेक्टेड एरिया शिरगांव मोस्ट एफेक्टेड एरिया, डिवास्टेटींग इफेक्ट जाला आसा फाटल्या 70 वर्सां. आतां सगळे इफेक्ट कोणाक डस्ट इफेक्ट जाता, कोणाक नळान पाक उदक वयर गटारसून येता तांबडे असले ते ना. लेट कंपनी विथ द ऑथॉरिटीज एसर्टेन विच आर द एरियाज विच आर एफेक्टेड ऑर डॅमेज आनी त्या प्रमाणे मेरिटार दिवली. आनी हितून सदांच शिरगांव हायली एफेक्टेड कळ्ळें. जनरल आमची मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगेन सुद्धा डिमांड केल्लो की पयलीं शेतकाराचे प्रश्न सोडोवचे, जे शेताची नुकसानी केल्या ती पयलीं क्लियर करची आनी मागीर इसी ग्रांट करची म्हणून. ते आसून आमचेर नाकार टिचून म्हणटा तशें तेंच्यांनी कामूय चालू केलें, सगळें चालू केलें, पूण आमचे डिमांड शेतकाराचे आजुनूय फुलफील जायना. जर तेंची मिटींग बेगीन घेवन जर बरें डिसिजन जालें आनी शेतकाराचे प्रश्न सगळे सोडयले जाल्यार आमी मायनिंगाक सहकार्य आसतले, ना जाल्यार आमचो विरोध कायम आसतलो. साश्टी महालांतल्या नावेली वाठारांत आयतारा सकाळी 6 वरांचेर रोजरी पदयात्रा घडोवन हाडली. क्रिस्तांव भाव सुमार 6 किलोमीटर चलत ह्या पदयात्रेत वांटेकार जाले. रोजरी पदयात्रेक फादर जोसेफ गुदिनो आनी मदर गेल गुदिनो हांणी फुडाकार घेतलो. ह्या पदयात्रेत सगळ्या पिरायेच्या मेरियन भक्तांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो. पळयात. उत्पल पर्रीकराच्या भाजपात प्रवेशासंबंधी मंत्री बाबूश मोन्सेरातान महत्वाचे विधान केला. उत्पल भाजपात येयल्यार आपणाक कसलीच हरकत ना अशें तांणी स्पश्ट केला. महापालिका वेंचणुके उपरांत दिल्ले मुलाखतीत तांणी आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराच्या योगदानाचो उगडास केलो. महापालिका वेंचणुके उपरांत मंत्री बाबूश मोन्सेरात हाणें प्रसार माध्यमांकडेन संवाद साधताना वेगवेगळ्या विशयाचेर आपले विचार मांडले. उत्पल पर्रीकराच्या भाजपात प्रवेशाविशीं उलयताना ताणें सांगले की उत्पल भाजपात आयल्यार आपल्याक कसलोच विरोध ना, पूण उत्पलाच्या खऱ्यांनीच कितें मनात आसा तें आपल्याक खबर ना असो उल्लेख ताणें केलो. ह्या वेळार बाबूशान आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराच्या वावराची याद करून भाजपाक व्हड योगदान दिलें आनी निमणे मेरेन पक्षाक निश्ठवान रावलो अशें सांगलें. महापालिका वेंचणुके विशीं उलयताना ताणें विधानसभा आनी महापालिका वेंचणूक वेगळी अशें सांगलें. हे वेंचणुकेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी राज्य अध्यक्ष दामू नायक हाणें पॅनलाचें फुडारपण करपाची जापसालदारकी ताका सोपयल्ली. 30 जाग्यांतल्यान 27 जागे जिखपाक यश मेळयलें तरी 3 जाग्यांचेर हाराची जापसालदारकी आपूण स्विकारता अशेंय बाबूशान स्पश्ट केलें. मजगती कसिनोक लागून येरादारीच्या गर्देच्या प्रस्नाचेरय ताणें टिप्पणी केली. येरादारी वेवस्थापन सुदारपाची गरज आसा अशें सांगून 2027 वर्सा कॅसिनोचे भाडे कर सोंपतकच कसिनो मांडवींतल्यान काडून उडोवपाची शक्यता आसा अशेंय ताणें संकेत दिलो. रोहित आमदार जातलो हाचो आपणाक पुराय विस्वास आसा. तो विधानसभा वेंचणूक लढयतलो आनी तो खंयच्या मतदारसंघांतल्यान लढो दितलो ते पक्ष थारायतलो असो उल्लेखय बाबूशान केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. व्यावसायिक गॅस सिलिंडराचो उणाव आशिल्ल्यान
जायत्या हॉटेलकारांक अडचणी सोंसचे पडटा। गॅसाच्या उणावाक लागून कांय सुवातींनी पारंपारीक लाकडी चूल वापरून आपलो व्यवसाय चालू दवरपाचो यत्न सुरू आसा। ह्या परिस्थितीचेर बेगोबेग सरकारान लक्ष दिवचें अशी मागणी हॉटेल धन्यांनी केल्या। गोंयांत पेटले पारंपारीक चुली, व्यावसायिक गॅस सिलिंडराच्या उणावाक लागून हॉटेल आनी रेस्टॉरंटाच्या व्यवसायाचेर व्हड परिणाम जाला। गॅस पुरवण उणावाक लागून कांय हॉटेलांनी पारंपारीक लाकडी चुली पर्याय म्हणून वापरपाक सुरवात केल्या, जाका लागून तांकां गिरायकाची सेवा चालूच उरतली। विवा गोवा हॉटेलाचे धनी देवानंद शिरोडकराच्या मता प्रमाण गॅस सिलिंडर वेळार उपलब्ध करूंक ना जाल्यार जायत्या हॉटेलकारांच्या उदरनिर्वाहाचेर परिणाम जातलो। सरकारान बेगोबेग ह्या विशयाचेर लक्ष दिवन गॅसाची पुरवण परतून सुरू करची अशी मागणी हॉटेलकारांनी केला। सध्या कमर्शियल सिलिंडर आसा पळय रेस्टॉरंट वाल्यांचे सध्या बंद जाल्ले आसा आणि तुम्ही एक रेस्टॉरंट ओनर आसा सर, कशें पळयता ह्या विशयाचेर? खूप गंभीर विषय आसा। खूप सगळ्यात लोक घरा रांदता अशें ना आनी आतां कामाक वयता ते लोक स्पेशली हॉटेलांनी जेवपाक येता, पूण आतां सिलिंडर कमर्शियल सगळ्यान पयलीं गव्हर्मेंटान बंद केल्या। आतां आमी कितें करपाचें? आतां बाबा आमचे कडेन 10-10, 15-15 भुरगे आसा, तांकां पेमेंट कसो दिवप आनी आतां हॉटेलां कशी चलोवप हो एक प्रश्न जावन आसा। आनी आमची गव्हर्मेंटाक विनंती आसा की बाबा तेंच्यांनी सगळें सोडून आमच्या हेच्या विशयाचेर मातशें बारकायेन लक्ष घालचें। आमची मागणी आसा गव्हर्मेंटा कडेन की बाबा त्यांनी आतां पयलीं आमी बॅक टू आतां नेचर म्हणटा तशें जायते आतां चालू केल्या थोडे दीस फुडें वचपाक। आतां पळोवया कशें कितले दीस फुडें वतले ते अजून कांय खबर ना कितें जातलें ते फुडें। आयज तुमच्या रेस्टॉरंटान चूल आमी पेट्टाना पळय, केन्नाच्यान तुमी आतां ही चूल चालू केली? आतां 3 दीस जाले। 3 दीस जाले कित्याक थोडेशे आमी आतां सद्या चुलीचेर करता आनी थोडेसो सिलिंडर मातसो कमी वापरून जितले दीस फुडें लोकांक सेवा दिवंक मेळटा काय ना ते पळयता। आतां बाकीचे सगळे गव्हर्मेंटाच्या हातीन आसा। कितें डिफरन्स आसा दोनाय भितर गॅसीचेर आनी चुलीचेर? नो, चूल ही आमचे ट्रेडिशनल, आमी जाणा रांदपाक चुलीचेर, पूण कितें आसा आतां स्मोक येता हे येता, टेस्ट एकदम बरी ह्या जेवणाची चुले वयल्या। आतां कितें आसा आनी नाइलाज आसा, जेवण तर लोकांक जाय आनी चडशी रेस्टॉरंटां दिसान दीस बंद जायत आसा तेन्ना आमी चालू दवरला आतां की लोकांक बाबा एटलिस्ट येयले जाल्यार जेवण तरी मेळोनी म्हणून। पण खंय तरी आमचें ट्रेडिशन जे आमचे आदले चुलीचे आसा हे फॉलो करतना तुमकां कितें डिफिकल्टीज येता हातूर? या आतां मेन म्हणजे आतां जवळ सगळो हे करप म्हणजे हाडप करप हेचो मातशें सद्या हें आसा। मेन म्हणजे ना खंयसर ना। आतां एक तर तूं आमचे कडेन थोडेशे आतां आसलेले आमचे कडेन लाकूड आसलेले थोडेशे आमी घर सारके केले ते सगळे आतां ते आमी बारीक बारीक जे अनयुजेबल आसले ते सगळे तितून घालून आतां चूल पेटयल्या। पण कस्टमरांक सॅटिस्फाय करू शकता अशी टेस्ट मेळटा चुलीचेर करून? चुलीचेर एकदम बरी टेस्ट मेळटा आनी एकदम सुंदर अशें जेवण जाता आनी नुस्तें जावं बाकीचे जे आयटम आसा ते एकदम बरें लागता, चविश्ट लागता। आणि टाइम कन्झ्युमिंग कशें कितें? मातशें स्लो जाता पूण जाता लोकांक मेळटा। ना म्हणपाचें परस कितें तरी लोकांक मेळटा हे उपयोगाचें न्हू। गोमंतक टीव्ही खातीर वीणा मांद्रेकार। भारत एपाक खर विरोध करीत दक्षिण गोंयांतल्या टॅक्सी धन्यांनी काणकोणचे आमदार आनी खेळां मंत्री रमेश तवडकराची भेट घेवन ह्या एपा आड निवेदन भेटयलें। ह्या एपाचो थळाव्या टॅक्सी वेवसायाचेर परिणाम जातलो असो भंय उक्तायतना टॅक्सी धन्यांनी सरकारान तांच्या मागणीक गंभीरतायेन विचार करचो अशी मागणी केली। आनी आमचो धंदो सांबाळपाक हे आमी आयज लीड घेतलेले आनी आमी सगळे बाराबर एकवटान चलता आख्खे सावथ गोवा। तशेंच आमचे सावथाचे बेनावली ऑल द वे फ्रॉम कावेलोसीम सगळे आयज हे भाव आमचे टॅक्सीकार येयल्या कित्याक आमी तांकां उलो मारलेलो आयज रमेश तवडकर सरा कडेन आमी एक ड्राफ्ट सबमीट केला की आमकां टॅक्सी बेज हे भारत एप म्हणटा ते एपा आमकां नाका म्हणून। फूल काणकोणान आमी ह्या एपार जे टॅक्सी ड्रायव्हर आहा तीस गोंयकार ते नो फॉर द एप, आमकां नाका एप। पासून पयलीं एपां आयिल्लीं
आनी आमी कोणूय ताका जॉइन जावंक ना आनी आतां हे पळय आमकां नाका सारकें मरे आमचें कितें आसा तो धंदो आमी सांबाळटा एक ट्रान्सपरन्सी आमी एक रेट मागल्या जे डिमांड केल्या सरा कडेन ड्राफ्ट दिला की आमकां एक ट्रान्सपरन्सी रेट दिवची सगल्यांक ऑल ओवर द गोवा पब्लीश करून सेम रेट इतलेच एक युनिफॉर्म रेट म्हणटा ताका ती एक मागली आमी बट नो फॉर द एप हो विशय रिजॉल्व जावचो गव्हर्मेंटाक दिसना की असोच उरचो अशें गव्हर्मेंटाक दिसना ह्या फाटले 2-3 मिटिंगान हांव ना त्यामुळे जाय आसता ते आतां असेंब्ली सेशन चालू आसा त्यामुळे तुमी म्हणटा पळय न्ही ते हांवें रेज करचो बाकीचे तशें जायना तें की प्रत्येक मिनिस्टराक अलॉटमेंट हें दिल्लें आसा काम दिल्लें आसा बरोबर काय न्ही आनी त्या नंतर वयर CM आसा ऑपोजिशन केन्नाय उठून विशय करूं शकता विधानसभेक पण रुलींग जे आसा न्ही आमी केन्नाय करूं शकना लक्षांत का पण ताका एखादो विशय आसा जाल्यार ताका समर्थन म्हणजे तो विशय सारको मोड जावन आयलो आनी ताका समर्थन दिवपाचें काम आसा रुलिंगाचें सगळ्या आमदाराचें मंत्र्याचें काम आसा त्यामुळे हांवूय नकार वचना पण त्यामुळे हांवूय जा प्रॉपर फोरमाचेर आमचे काणकोणचे डेलिगेट्स किंवा डेलिगेट्स आसा प्रॉपर फोरमाचेर सारकें म्हणजे जाय जाल्यार ट्युरिजम मिनिस्टर रोहन बाब पटेल कडेन आसा न्ही परत एकदां म्हाकाय विशय समजून घेवपा खातीर आनी परत पुशअप करपा खातीर वा हांवें ताजेर स्ट्रेस कितलो करपाक जाय ह्या संदर्भांतले मदीं केन्ना तरी आमी एक मिटींग लावूं लक्षांत वयर लेवलाचेर सुद्दां CM कडेन मिटींग चालू आसात कळ्ळें का टी टायम खबरो बुलेटीन हांगाच सोंपता हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.